आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांचे मार्फत आमी टोटल 18 व्हेकलाचे इनॉग्रेशन केल्ले आहा. ही व्हेकल आमकां 15 फायनान्स कमिशन आणि स्टेट गव्हर्नमेंट फंड हांच्या मार्फत मेळिल्ले आसा आणि 8 मिड साइज वॉटर टेंडर हे आमकां मेळिल्ले आसा. तशेंच एक हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म, टर्न टेबल लॅडर 42 मीटर आणि एक एजमेट वॅन आणि 8 नंबर हिरो सुपर स्प्लेंडर मोटर बाईक आमकां मेळिल्ले आसा. ही आमची फायर टेंडर वेगवेगळ्या स्टेशनांक आमी दितले. एक मारगांव, पोंडा, वास्को, काणकोण, कुर्तडे, पिलेन अँड पेडणे फायर स्टेशन. एजमेट वॅन आमी हेडक्वॉर्टराक दवरतले आणि टर्न टेबल लॅडर 42 मीटर आसा ती आमी हेडक्वॉर्टराक दवरतले आणि 8 हिरो सुपर स्प्लेंडर मोटर बाईक आसा ती आमी वेगवेगळ्या स्टेशनाचेर जशेंच वास्को, बिचोली, वालपय, कुंडय, कुर्तडे आणि काणकोण, मारगांव अशा स्टेशनाचेर वेगवेगळ्या स्टेशनाचेर आमी ते डिप्लॉय करतले. ही आमकां प्रोक्युरमेंट आमच्या ऑनरेबल सीएमाचे मार्फत, तशेंच आमच्या ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर व्ही कंडवेलू मार्फत, तशेंच आमचे 15 फायनान्स कमिशन न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स त्यांचे कमिटी मेंबर्स हांच्या मार्फत आमकां हेचो लाभ मेळिल्लो आसा आणि आमी हेका लागून आमची एक ऑलवेज फोकसिंग ऑन द पब्लिक सेफ्टी infrastructure and equipping the firefighters with modern and advanced fire technology. Thus, Directorate of Fire and Emergency Services will always remain committed to our motto, we serve to save, by providing a prompt and a fast, professional and efficient emergency services to every citizen across Goa. हांव याच्या मार्फत चडांत चड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर व्ही कंडवेलू, गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, कमिटी मेंबर्स, फायनान्स कमिशन हेंचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. गुड आफ्टरनून. फायर सेफ्टी डिपार्टमेंटच्या वतीन आज 8 फायर टेंडर्स, एक लॅडर आणि एक हेजबँड वॅन आणि मोटर बाईक हाजे सगळ्याचे उक्तावण करपा खातीर किंवा ते लोकार्पण करपा खातीर आयज हांगासर आशिल्लो. हाचे मदीं आमचे डायरेक्टर ऑफ फायर अँड सर्विसीस डायरेक्टर आनी तेचे सगळे ऑफिसर. सगळ्यात पयलीं हांव गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे खूब खूब आभार व्यक्त करता आणि तेजो 15 फायनान्स कमिशन आनी गव्हर्नमेंट फंड्स आमी आज इतके फायर सेफ्टी व्हिकल्स आणि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स आणि फायर सेफ्टी लॅडर्स ह्यो स्टेटी खातीर घेवपाक शकले. गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा सातत्यान म्हणटा फायर सेफ्टीचेर फोकस करता, डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर फोकस करता आणि इन द रेनी सिजन वेगवेगळ्या जाग्याचेर वेगवेगळ्यो डिजास्टर मॅनेजमेंट करपा खातीर सुद्दां अशा पद्दतीच्या व्हिकलांचो खूब मोठ्या प्रमाणात उपयोग जाता. हांव परत एकदा सगळ्यो फायर स्टेशन स्ट्रेंथन करता आसतना अशा पद्दतीच्यो व्हिकल्स ज्यो आमी तुका इक्विप करपा खातीर दिता. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता म्हणजे सगळ्या फायर सेफ्टी डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आपल्या जिवाची पर्वा न करता जेन्ना फायर सेफ्टी किंवा डिजास्टर मॅनेजमेंट प्रत्येक वेळा तुम्ही पळयला आसतलें पावस सुरू जाल्या उपरांत भर रातचे देड जोरान उठून केदी नाशिल्ल्या वॉटरफॉला वयल्यान भुरग्यांक रेस्क्यू करपाचें काम आसत किंवा फायर सेफ्टीच्या बाबतींत जेन्ना गरज लागता तेन्ना आपलो जीव धोक्यात घालून सातत्यान काम करीत आसता. सरकारच्या वतीन टायम टू टायम तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जो जाय तो इक्विप करून दिता आणि ह्युमन रिसोर्स ट्रेनिंग आणि हे दिवपाचें काम आमचे फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट करता. फोंडें आसतलें, मडगांव आसतलें, केपें आसतलें, ह्या वेगवेगळ्या फायर स्टेशनांनी ज्या ज्या जाग्यार कमी आसता त्या जाग्यार ह्यो व्हिकल्स आणि मोटर बायक ह्यो थंयसर दितले. त्या खातीर हांव परत एकदा म्हणजे मोटर बायक सगळ्याच खातीर कारण ट्राफीक कंजेशन आणि हे खूब मोठ्या प्रमाणात जाता तातूंत सुद्दां आमचे फायर सेफ्टी ऑफिसर्स थंयसर पावचे म्हणून मोटर बायकचो उपयोग जाता.
आम्ही आता तो लॅडर म्हटलो विच इज एन हायेस्ट लॅडर 42 मीटर लॅडर जो असतो तो स्टेटीक त्याची गरज आशिल्ली तेन्ना टॉल हायटेक बिल्डिंगेन अशा पद्दतीचे जेन्ना सगळ्यात एरिजन हायेस्ट हे म्हणटा तसो लॉंगेस्ट लॅडर म्हणपाक काय हरकत ना स्टेटीक पयलेच फावटी अशा पद्दतीचो लॅडर आमी हाडपाक शकले हांव बरें देखता फायर सेफ्टी डायरेक्टर तेजे एंटायर डिपार्टमेंट हांकां खूब खूब अभिनंदन करता देव बरें गोवा सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ द फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से अंडर द 15 फाइनेंस कमीशन हमने आज 8 बड़ी व्हीकल्स और एक 8 मोटरसाइकिल्स और अलॉन्ग विद दैट इट इज एन हाईएस्ट लेडर ये सरकार की तरफ से खरीदा है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मेरे डिपार्टमेंट पे अंडर 15 फाइनेंस कमीशन फॉर द डिजास्टर होने दो रेस्क्यू करने के लिए रहने दो इस तरह के यानी काम के लिए इस तरह के इक्विपमेंट या व्हीकल्स हमें यूज आ जाते हैं। मैं थैंक्स फॉर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जो 15 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत जो फंड सैंक्शन किया उसी के अंतर्गत ये हमें परचेज करना पॉसिबल हुआ। गोवा सरकार के हर एक तालुका लेवल पे जितने सारे फायर डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे इस तरह के व्हीकल्स देने की जो हमारी सोच थी वो सभी हमने दे रहे। मुझे लगता है कि लास्ट 7 साल के टेन्योर में जहाँ जहाँ पे इस फायर सेफ्टी और डिजास्टर के लिए जिस तरह के इक्विपमेंट चाहिए थे वो हमने 100% हमने इक्विपमेंट परचेज किए। द हाईएस्ट 42 मीटर लैडर जो स्टेट में नहीं था वो भी 42 मीटर लैडर इस बार हम स्टेट में ला सके विच इज एन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा। फिर एक बार मैं डायरेक्टर ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सबका बहुत बहुत अभिनंदन। इन दिनों में वाटरफॉल पे बहुत बड़े मुश्किलें दिखाई देती है। हमेशा के लिए हम कहते हैं कि लोगों ने सेफ्टी ध्यान में रखते हुए वाटरफॉल पे जाना। व्हेकल फर्स्ट टाइम दिले तो इक्यो व्हेकल एट अ टाइम फर्स्ट टाइम असं 15 फायनान्स फायर सेफ्टी रिस्क केला त्यांचा आधी सेम थिंग आय सॉल्व ते कोणता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।